गीत घेऊया पेज 118 I6. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्या उल्याक जाप दिवन आनी ताचे कुशे पोरमणे चलोवन शार्ती पावयलो. आपल्या जिवितांत बापाच्याच उतराक मान दिवन बापाक ताणें संतोष हाडलो. आमी सदांच जेजूचे देखीन चलोवंक आनी ताचें उतर आयकून बापाक संतोष हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. तर उक्त्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूचें आयकून आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोष हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोळ करूंक दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसा पासत मागुया. एलिस्टन रॉड्रिगीस आपलो बर्थडे समारंभताव तशेंच देवाक आर्गां दिवंक सोदता हें मीस भेटयला. तशेंच फिलोमेना कार्वालो हिच्या आत्म्या पासत मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत वागयोन सदांच सांगपार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा, ह्या प्राचीत काळार हुर्बेन आनी दोंडवण कोत्तांव तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्कांचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावशी कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिराये जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगळ्या पुतां भोवन बापूय जुजेचो ओगलो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोडटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो इण चोरूंक सिकें गेल्ले आसतना इस्रायेलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकें हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका ताचे सोरशीं धाडटां. म्हणटकूच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो ताचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचे एके खोणीन ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एक निस्तूर मनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां सोजमायलें. ताचें रोगोत वारय नाकात. ह्या ओराण्यांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतच ताचें विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएल लोक गालाट तावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें, आमी ताका त्या इस्माएलितांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी कोच्चे न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमचो रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माद्यानी वेपारी थंय सोल्ले वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलिताच्या रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां ओचोरया विजमितांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान केल्या उत्सुर्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोल पडूंक दिलो, तांचें उदार पसोन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्या उत्सुर्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले. ताच्या मानेचेर लोखंडाचें जू बसयलें. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्परान केल्या उत्सुर्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकोणींतलो काडूंक लायलो. रासनाच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्परान केल्या उत्सुर्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो
की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोज्जेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळे घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकराक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या सोदींचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचें कळ्ळें काडून घेतले आनी पूट तीं फळां कोत्तात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजलें आनी ताका ते दोत्तले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. एक फसलोलो भाटकार म्हणटालो, जे आयतें तांकां मेळ्ळोलें तें नागोयलें आतां डिरेक्ट कसो मागूंक येता. आपल्या भाटांत कोणाक रावंक ताणें जमीन दिलोली. आतां ती जमीन आपली करूंक सोदतात म्हूण तो अशें म्हणटालो. आयची वपार एक खिरीत वपार. देवान इस्रायल पोरजे लागीं करार केलोलो. देवाचे उपदेश पाळून ह्या कराराक तांणी विस्वाशी रावंक जाय आसलें. जुदेवाच्या धर्मीक आनी राजकोणीक वडिलां लागीं हो करार सांबाळपाची जबाबदारी दिलोली. तेच परी आपल्या पुताक धाडपाची भासावणी देवान केलोली. इस्रायल पोरजेन जेन्ना करार मोडलो तेन्ना प्रवाद्या वरवीं देवान तांकां शिटकायली. पूण तांणी मानून घेतलें ना. जेन्ना देवाचो पूत आयलो ताचो जीव काडून सगळे आपल्या हातांत आसा अशें चिंततालीं. पूण तांणी हो करार नाकारलो देखून देवान सगळ्या मनशा कुळाक ह्या कराराची बागेली केली. ही जावन आसा आयचे वपाऱ्याची समजणी. जेन्ना ही वपार जेजून सांगली, जुदेवांचे वडील ताका मारूंक सोदताले, कित्याक ते वपारीन तांचे वायट तांच्या दोळ्या मुखार दवरलेले आसले. आयच्या पयल्या वाचपान जुजेचे काणयेंत कशे परी ताचे भाव ताचेर आड उपरासतात तें आमी पळयलां. आनी फुडें हे काणयेंत हें ताचें वायट कर्तूब जुजे तांच्या दोळ्या मुखार दवरतलो.
आमच्या दोळ्या मुखार जायते फावटी आमचें वायट आमकां दिसून येता. ह्या वेळार आमची वागणूक कितें काय? आमी आमचो गुन्यांव मानून घेता वो गुन्यांव दाखोवन दितल्यांक वायट कोत्ता. ह्या बाबतींत सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारूंक गरज. ताचें सगळें मन आनी काळीज एकूच हेतूचेर आसलें आनी तें म्हणल्यार देवाक सदांच महिमा दिवंक. खंयचें काम ल्हान वो व्हड करचे आदींच तो सदांच देवाचो आदार मागतालो. ताचे उद्देशी जायत्या जाणांक देवाची कृपा अणभवली. जायत्या जाणांच्या जिवितांत मिलाग्री घडली. सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी सदांच देवाक आमच्या जिवितांत वयलो जागो दिवंक गरज. आमी सदांच मागण्याचें जिवीत जिवन ल्हान वो व्हड काम आमचे मुखार येता तेन्ना तें काम आमी देवाचे मोहिमे पासत करूंक दोरेकले पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पडजीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 40 C29. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. खणवाळ्या बापा, हो संस्कार समारंभूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जियोंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजांचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच तांणी खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पूर्ण जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अथरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागिवून झुजे बागिवून दवरून दिता आनी चोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 66 D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका
सो आमच्या काळजांत आयला तर आमी दोळे धांपया आनी हो वेळ जेजू बरोबर भितरल्यान सारया. आनी जितली आमी हे परी भितरल्यान जेजूके कोठोन रावतल्या तेन्ना आमच्यो सगल्यो कोरण्यो जेजू बरोबर आमी कोत्तेल्या. जेन्ना आमी चलता उलयता भोंवता वावुरता तेन्ना आमी जेजू बरोबर सगळें कोत्तेल्या. आनी हाका लागून आमचें जिवीत एक मागण्याचेंच जिवीत जातलें. हे भाशेन आमकां भगवंत इनासान शिकयलेलें आसा तें भगवंत फ्रांसीस शेवान पोतकोरलें आनी ताच्या जिवितांतल्यान ताणें आमकां दाखयलेलें आसा. आतां पर्यंत तो आमचे पासत मागणें कोत्ता. हांगसर ताची कूड आसा खरी पूण हांगसर कोणूय आयलो जाल्यार तांकां शांती मेळटा. आनी आमकां सगळ्या जाणांक हेच परी ताचे शांतीन देवाचे शांतीन आमच्यान आमचें जिवीत सारूंक जाता. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणीची सुफोळ कुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवून काळजान तावन आशूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. पयले स्वाते देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड आनी फादर जस्टिनांक ताणें हें मीस तुमचे पासत भेटयलेलें आसा आनी तुमचे पासत मागलेलें आसा. आमी कोयराक जी कोण वाचपां कोत्तात, हांगसर मांडावळ कोत्तात, आमचे वॉलंटियर्स सांगिस्तांव बाकीचीं हांगसर मदत कोत्तात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां व्हडा भक्तीन तुमी येतात हांगसर, तर तुमकां खरेपणी सायब जें मागता तें दितलोच. आमची मांडावळ अशी आसा मिसाची, ती जाणा तुमी. 6, 7, 8 आनी 4:30 सोवांचे मीस ह्या दिसांनी सदांच इंग्लिशीन आसा. आमी वर्शी सांगेचें 6 धरतालें तें 6:30, पूण आतां सांगेचें मीस ना इंग्लीश भाशेन, तर तें सकाळचें आमी धरलेलें आसा. फाल्यां 6 तारीख आनी 6 दर म्हयन्याचे आमी सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन पळयशे जाल्यार एक सुपल्लें कपेल आसा. थंयसर आमी मीस घेता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. तर फाल्यां मांडावळ अशी आसतली 6, 7, 8, 10 आनी 4:30. आयतारा दीस मिसां हे भाशेन आसात 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी सांगे 4:30. 6 आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. आनी निमाणे दिसा पुरसांव ना म्हणून व्हडले मीस 9:30 ना. तर खूब जाणां समजतात की आसा म्हणून, आनी खूब फाटीं सांगलां तुमकां MHA गायडन्साक लागून चड लोक जातलो हांगसर. आनी मिरवणूक ती पुरसांव घेतले म्हणटूच लोक इतलो आसता हजारांनी, ते मागीर बऱ्याक पडचें ना. बेशेंच आमचेर घराणें करूंक फावना, तर ताका लागून आमी ती घेवंक ना ह्या वर्सा. तर निमाणे दिसा म्हणजे 12 मिसां सगळीं व्हडलीं कशीं आसतलीं 6, 7, 8 आनी 4:30 हे भाशेन मिसांची मांडावळ दवरलेली आसा. तर आमी सकाळीं 5 हांगसर पवित्र बुजोवन दवरता. कित्याक लागून दवरल्या? सगल्या लोकां पासून मागच्या. आनी आमी मागता. थोडो लोक हांगसर येता म्हणून सकाळीं 5 पर्यंत, पूण खूब लोक यूट्यूबाचेर भाग घेता. हांगसर गोंयांतूच न्हय पूण भारतांत आनी आख्ख्या इंडियेक आनी फुडें परदेसांत पर्यंत आनी बोटींचेर पर्यंत. तर आमी देवाक कारकां दिता. आतां
तुमकां कुमसाराक आमी हांगसर आसा सकाळची म्हणल्यार तूं मिसाव आदी मिसा उपरांत तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता कित्याक सायबान सांगलां तुमी कुमसार करात आनी ह्या दिसांनी ह्या मिसांनी वांटो घेयात तुमकां कृपा मेवतली तर ते मनांत दवरात. खूब जाणांनी आमकां सांगलां की तांच्या जिवितान सायबान मिलाग्री केल्या म्हणून. कालूच एकली जोडी आयिल्ली खूब वर्सां जालीं तांकां भुरगें नासलेलें मागल्या उपरांत तांकां भुरगें मेळ्ळें आनी हांगसर तिणें हाडून भुरग्याक ताचे पांय अशें दवरले भेटयलें ताकाच कित्याक ताणेंच ताच्या मागण्यांतल्यान तांकां मेवलेलें. म्हणटा ते भाशेन कितलीं जाणां अश्यो मिलाग्री तुमच्या जिवितांत जालेल्यो आसात खूब जाणांनी. तर तुमच्यान कितें करूंक जाता वॉट्सॅपाचेर ऑडियो मॅसेज आमकां धाडूंक जाता हांगसर येवन तुमच्यान आमकां सांगूंक जाता आमी तें कोत्ता तुमचें म्हणजे रेकॉर्डींग कोत्ता. तर ह्या नंबराचेर धाडूंक जाता 9075212942 हाचेर मेवतलें तें. आनी दुसरो नंबर आसा 9623639257. ह्या नंबराचेर तुमकां जर वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान एक वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेवंक जाय कित्याक आतां खूब जाणांनी आमकां दिलेलीं आसा ना पूण आनिकूय आसा म्हणून ती तुमकां सांगतली हिंच्या मिसान तुमच्यान वांटो घेवंक जाता आनी वाचपां करूंक जाता म्हणून. तर त्या नंबराचेर करूंक जाता. 17 मार्चाचे फादर वास्को दे रेगो हाचे पासत म्हयन्याचे मीस आसा. 17 फेब्रुवारीचे तो अंतरलो 96 वर्सांचो आसलेलो आनी हांगसर बजिलिकेन 16 वर्सां ताणें सारलेलीं 2 उक्तावण्यो एक्सपोजिशन्स ताणें केल्ल्यो आनी हे सगळे ग्रंथ पळय आसा वाचपाचे मिसाचे गायनाचो जेलो हातूंत ताणें भरपूर वावर केलेलो आसा. 515 तिचो गायन आसात तातूंतलीं 350 ताणेंच बरयल्लीं आसा. खूब वावर केलेलो आसा. हांगसरूय ताणें खूब सुदारणां केलेलीं आसा. तर ताचे पासत ताच्या आत्म्या पासत आमी मागतले हांव आनी त्या दिसा 8च्या मिसाक तुमच्यान भाग घेवंक जाता. बिशपूय आसतलो आनी हे भाशेन त्या मिसान आमच्यान देवाक अर्गां दिवंक जाता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. Bagiont Francisc Xaverak मागणे. बागियोंत फ्रांसिस्क शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागतां. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 240 U20. Last
मिसाची इंतेसांव घेता, तुमकां तर मिसाची इंतेसांव दिवंक जाय जाल्यार थंयसर दिवंक जाता, ओ जांकां मदत करूंक जाय एका पाद्रीक जेजूट पाद्रीक घडोवन हाडूंक थंयसर तुमच्यानी वचूंक जाता.